दर्यावेळीची धूप नियंत्रणात हाडपा खातीर पर्यावरण उदका स्रोत आनी भौशीक बांदकाम खात्या कडल्यान उपाय येवजण चालू आसा. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पांतूय हाचे खातीर खासा आर्थीक तरतूद केल्ल्याचेंय ताणें सांगलें. खोल दर्यांतल्यान रेंव हाडून ती दर्यावेळेर घालपाचो विचार चल्ला. ताचे खातीर 2.5 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या खंय. दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवान्या उपरांत ही संकल्पना फुडें व्हरतले अशें काब्रालान सांगलें. एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हणून हांवें खुबश्यो गोश्टी फुडें केल्ल्यो आसा. तितूंत कितें आतां 2-3 डिपार्टमेंट आसा. एक WRD डिपार्टमेंट आसा, एक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा आनी एक PWD डिपार्टमेंट आसा. आतां एनवायरमेंट PWD म्हजे कडल्यान WRD सुभाष बाब आसा. सो आमी तिगूय मेळून ताका सोल्युशन करपाचो प्रयत्न करता. हें गोंयानूच न्ही, आख्या देशान आनी जगा भितर सॉयल इरोजन जाता. सो हांवें लास्ट टायम एक नॉर्वे म्हणजे आमी कॉन्सेप्ट जो डीप सींतल्यान सँड हाडून थंय घालपाचो एक कॉन्सेप्ट हे वर्साक बजेटान एक ट्रायल बेसिसार CMन 2-2.5 कोटीचो प्रोविजन केल्लें आसा. सो एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान सो CRZ एप्रुवल करून हे कॉमिटी करून EIA रिपोर्ट करून आमकां हो फुडें एक खंयचो तरी स्ट्रेच मे बी बेनावली स्ट्रेच वा आनी खंयचो स्ट्रेच जो डॅमेज चड जाल्लो आसा तितूंत भितर हो कॉन्सेप्ट जे म्हाका दिसता खुबशे पोंडिचेरी देखून थंय तेंचो बीच इरोड जाल्लो हो कॉन्सेप्टान तेन्ना रिइन्स्टेट केल्लो आसा. सो हो फ्युचरिस्टीक कॉन्सेप्ट हाडपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो ऑन अ ट्रायल बेसीस फॉर दीस सीजन. सो पळया कितें जाता तें. सो EIA स्टडी आनी बाकीची स्टडी आमी चालू करतले. पळय तितूंत म्हाका डायरेक्ट जे आतां तेंची स्टडी चालू आसा म्हणजे जे कितें उजो लागलेलो ते रिपोर्ट येवपाक लागल्या तितूंत भितर आतां हांव सांगूंक शकना ऑफ हँड. पूण तेजे खातीर जे गोश्टी करपाक जाय ते आमी करता.